In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Then he entered the temple and began to drive out those who were selling things there. And he said, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." Every day he was teaching in the temple. The chief priests, the scribes, and the leaders of the people kept looking for a way to kill him, but they did not find anything they could do, for all the people were spellbound by what they heard. The Gospel of the Lord. Praise be Lord Jesus Christ. बसूया. आता आम्ही जे शुभ वर्तमान आयकलां ताची समजण हे भाशेन की थंय मांडार कोण तरी आसा, इगोजे लागीं बिझनस चलयता आनी जेजू येता आनी तांकां धांवडयता. रागारूय जाला तो आनी तो म्हणटा, "दिस इज माय फादर्स हावस, यू हॅव मेड इट अ डेन ऑफ रॉबर्स." हें म्हजें देवाचें घर, तुमी चोरांची घोल केल्या. न्हू, उतरां बरी हें सारकीं. You can put on the lights. बरें, आमी हें धाकटें क्लिप पळयलां आनी घोडे आनीक पळोवंक घोडे आमच्यान एक एक फावटी जावचें ना, पूण इतलें पळयलां तें ओके, इट्स ओके नो, ऑल रायट. आतां हांव ती जी आमची तरणाटी आदार करताली न्हू, यू कम हियर. You can come here. Let's unbox the gifts. तुका खंयचो गिफ्ट जाय तो हाड. एनी वन जाल्यार खंयचो एक सिलेक्ट कर. चल, ब्रिंग. आनी हांगा मुखार येयात. आनी आतां पयलो कोण विनर. ओके, कोण विनर जा. वी विल अनबॉक्स दीस. यू कॅन पुट ऑफ द स्क्रीन, म्हणजे ब्लॅकआउट करूंक जाता स्क्रीन. ओपन कर, फूल ओपन कर फास्ट. हो कोणाचो गिफ्ट? तुमचो न्हू. हेल्प हेल्प करा. काढून दाखव गिफ्ट. आता आम्ही दुसरो गिफ्ट ओपन करूया. वयर come on top. Here. The groups who have won, you all can take your gift. आता तुम्ही कितली जाण वावर करताली? जायती जाण न्हू. ही एक कॅडबरी पावता, पूण आसूं, वील गीव. ओके, ग्रुप तूं कावंट करतलें. यू कॅन गीव लेटर ऑन टू द ग्रुप. आनी हो ग्रुप तांच्या फाटल्यान आसा तो न्हू. यू कॅन ऑल्सो गीव लेटर ऑन. आतां मातशें व्हरा. ओके, ऑल दीस थिंग्स तुमचो ग्रुप आनी मागीर मेळा ताका.
जेजू देव मंदिरान गेल्लो आनी ताणें पळयलें हें म्हज्या बापाचें घर आनी हांगा बिझनस चलता ताका बरें दिसोंक ना. ही सेड आय नीड टू क्लीन इट. राग आयलो ताका. ताणें तापयलें तांकां, मांड उतले अँड ही ड्रोव देम अवे. तांकां पयस धाडलें. नो, इट इज माय फादर्स हावस. यू हॅव मेड इट अ डेन ऑफ रॉबर्स. ओके. आनी हाचे बाबतींत न्हू आमच्यांनी आमकां एक बरें कोटेशन आसा. 1 Corinthians 6:14 हांव वाचतां. And God raised the Lord and will also raise us by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Should I therefore take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Do you not know that whoever is united to a prostitute becomes one body with her? For it is said, the two shall be one flesh. But anyone united to the Lord becomes one spirit with him. Shun fornication. Every sin that a person commits is outside the body, but the fornicator sins against the body itself. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God, and that you are not your own? For you were bought with a price. Therefore, glorify God in your body. हांगा आमकां मेळटा की तुका खबर ना तुजी कूड देवाची कूड म्हणून. तूं कित्याक कोंकणी वर्ड चड लागता ते काळजांक पूण हांव बेस तें घेता न्हू. आमी चालते कोंकणीन म्हणटा कोलवंत न्हू फॉर अ प्रॉस्टिट्यूट जायते फावटी. तूं तसल्या बराबर भोंवता. कुडीचे भायर पातोक केल्यार म्हणटा ते भायर जाता पूण कुडीचे पातोक केल्यार तूं नको की तूं तेच भाशेन जाता म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या साक्रामेंता वरवीं बावतिजमाच्या दिसांत आमची कूड देवाक भेटयल्या. ताका लागून न्हू बावतिजमा दिसा यादनीक म्हणटा धोबी न्हेसोवन दिवन ही जी धोबी न्हेसोवन तूं न्हेसलाय ती भायल्या भितरल्या जिविताची भायली खुणां मोरो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. The dress is just an outward sign of your inward purity. See that until you die, keep it pure. Keep it pure. आता आमच्या घरांनी या. Let us go to our houses. आमच्या घरांनी जायते भाशेचे वस्तू घडटा म्हणटा. हांव न्हू एका दिसा जॉगिंगाक गेल्लो आनी जॉगिंग कोत्ता कोत्ता फॉर हाफ एन हांव धांवता 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 मागीर हांवें एकल्या तरणाट्याक पळयलें. चेडूं तें पावणे 8 थंय आयलां रातचें. हांव रावलो घोडे म्हाका दिसले बॉयफ्रेंडाक मेळोंक आयला म्हूण. सो आय डि नॉट गो. म्हाका डिस्टर्ब करूंक नाका आसलें. बट हांवें आनीक 2 रावंड मारले 4 एकलेंच आसा. आय वेंट आनी म्हण अगो बाय तूं एकलें आहा? ओय एकलें आहा पद. म्हाका दिसलो कोण येता तुका? ना ना काम जाल म्हणून आपूण येता आनी आपूण बसता. मग घर कितलें वयता? ना आनी थोड्या कोण वयता फादर. हांवें म्हणलें ओके बरें. मागीर गेलें ते घरा गेलें पावलें तें. आमी चिंतालो चेडवाक कित्याक गार्डनाक येवपाक जाय काम जावन. कोणूच येवंक ना. कोण फ्रेंड येवंक ना ताका मेळोंक.
No friend has come to meet because I was there until she could leave because I was still taking rounds. घरा गेले. Why? This was a question for me. हांव चिंततालो कित्याक काय. आनीक एक हेच भाशेन घडणी. हांवें म्हणलें आगो बाय म्हाका म्हणपाक लागलें आय एम गोईंग टू UK. आय एम गोईंग टू UK. दीस आसले 3 दीस आसलेले वचपाक. हांवें आपयलें आनी म्हणलें कुशीन वयलें. डॅड आसलेलो. मातशें अशी पासय मरे. हाऊ यू गोईंग एवरीथींग सेटल्ड एवरीथींग. या फायन फायन. आय एम जस्ट आस्किंग यू वन क्वेश्चन. हांव म्हणलें प्लीज डोंट मायंड. ना ब्रदर आस्क इट. हांव म्हणलें यू आर गोईंग UK for a job or you would like to be away from your family? Both. थोक्याक आन्सर दिलो. I have not even finished my statement. हांव खरें सांगता. Both. हांव म्हणटा both. म्हळ्यार येतलें न्हू परतून. I don't think so. I'm like, हांव चित्ता म्हजे भितर वाय काय बरें तरणाटे इंटलेक्च्युअल व्हेरी आउटरिचींग. हांव येवपाचें ना. नो लायक दॅट आय विल कम एंड आय विल गो बॅक. कितें जालां आमच्या घरांनी. कितें चल्लां आमच्या घरांनी. Where are we? काम जावन ही भुरगीं कित्याक घराक येना. Why they want to linger here and there? ही भुरगीं कित्याक फामील सोडून वचोंक सोदता. Why? कितें घडलां. What has happened to our house? What has happened? हो चिंतपाचो वेळ. आमी आमचे ते पिशेपण सोडून उडोवपाक जाय. We have to leave some of those crazy things, no? हें तें हिंगसोन हें काम, हिंगसोन हिंगा, हिंगसोन थिंग वचपाचें, थिंगसोन थिंग येयली. घरा गोपाल म्हणजे जार न्हिदली. नेक्स्ट डे पोतून उठली, सगळें केलें, चाव पाणी कितें केली आनी मागीर पोतून कामाक गेली. कितें आमचें रुटीन. आमचें घर निवळ आसा. ओ has that become a business? म्हाका इंटरनेटार पयशे जाय डॅडी, पयशे दी रे. मागीर म्हाका न्यू क्लोथ्स जाय दी गे. म्हाका जेवण जाय मम्मी कर गे. मागीर म्हाका बूक जाय मम्मी बूक दी गे. डन. हेच्या मुखार कांयच ना. अदरवायज तुम्ही बेस्ती बोसांनी चिता. वॉट आर द थिंग्स यू डिस्कस विथ युअर मॉम डॅड विथ युअर चिल्ड्रन. बेस्तीच 10 सेकंड दिता. तुम्ही काल आनी आयज तुम्ही मामी डॅडीला की वो भुरग्याला कितें उलयला ती चिता. कितली उतरां उलय मेजपाक मेळटलीं उतरां. यू विल बी एबल टू काउंट दोज वर्ड्स. गुड मॉर्निंग गोडे, गुड आफ्टरनून गोडे. तेच्या भायर कितें जालां. हॅज देयर बीन समथींग नाव न्यू. म्हजें न्हू ना हें आहा भाची आसा. म्हज्या भयणीचें न्हू धाकटें बाय आहा, बेबी आहा आनी एक व्हडलो बाब आसा. हांव न्हू घरा गेल्लो आनी घरा आसता तेन्ना न्हू ती भुरगीं न्हू धांवता वयता हिंगा येता. मदें तेंक ती मातशें लिपोवन खेळपाक गेम लायक. सो आमी कितें केलें म्हज्या काजन्स आनी आमी म्हणलें चल गेम खेळया लिपोवन. बाबा बेबी गो 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 एंड हायड हा म्हळें. सो तेंकां ती आनी व्हडलीं आहा ती मातशें तेंकां शिकयतालीं बाबा हिंग वच लीप हा वगे राव कांय साप कोन्नाका. ती आहा आतां कोण दोळे धापून आसा तो तेचो व्हडलो भाव.
5 वर्सांचो आसतलो आनी हांव 2 वर्सांचें. तेका खबर ना तें हूंय लिपलां तें. तो पाट घर सोदिता 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 तें आसा दुसरे रुमा. ते जे 5 पिड्यार तेच भायर येयलें. बाबा बाबा वेर आर यू, बाबा वेर आर यू. तेणें धरलें, ओ बेबी आयकोची आयकोची. तेंची इंग्लीश मातशें हायफाय जाल्या, युट्यूबारसून शिकताय ती आतां. आमकडे लेगून तितली एक्संटूय ना म्हण तितलीं उतरां येना. गेसली उतरां मानता एक पाटी म्हाका समजना लेगून. बट ओके. दुसरे फावटी म्हणलें चल चल तुमी लिपा म्हूण. हें कितें केलां, आमचो जो ट्रान्सपेरंट पड्डो आसा सारको सालांतूच थिंगा वचून गुटलायला आनी रावला आपूण लिपला म्हणा आनी सोदूंक लायला. देखो गेयले न्हू. पूण कितें केलें, ट्रीक काडली. तेन्ना म्हाका दिसता म्हजो कजन लिपलोलो, व्हडलो तो म्हणटा ग्रॅज्युएट जावन आसा. आमी म्हणलें तेका आमी रेकॉग्नायज करची न्हू. सो आमी कितें केलें, आमी वयता न्हू, वेर इज बेबी वेर इज बेबी. तें पड्ड्या हाय हाय हाय. तो तिगाच घुंवलो आनी दुसरे रुमाक वेर इज बेबी वेर. हाय आय एम हियर. पोत्तू न्हू आयलें. तेका इतलो राग आयलो न्हू. ते येयलें आय एम हियर. दोळे मुखार भोंवता आय एम हियर. आनी आमी हांसता. असली गेम आमी घरां खेळटाय. सेम गेम वी प्ले इन आवर हाऊसेस. सगलीं आपापणाक रेकॉग्निशन सोदताय, कोणूच दिना. मामी दीस रात कोडी शीत कोडी कोत्ता. नोबडी एप्रिशिएट्स. सारकें न्हू. मामीक गॅसी सिलिंडरा पयशे भरता, तुजे युनिफॉर्म हाडटा, रोप सुकोंक घालता. एनीबडी एप्रिशिएट्स. डॅडी भाव ओरकून येता, बडी बोटीर आसा दुसरे कडेन आसा. एनीबडी एप्रिशिएट्स. डाडा यू आर टायर्ड नो, कम रिलॅक्स. बाय तुवें ड्रॉइंग बरें केलां. Oh, you got a high percentage. I know some of the children just to satisfy and get recognition from their parents, mommy and daddy. बाया बरें केलां बाबा बरें केल म्हणपा जाय म्हूण 80% घेवपा सोदताय, 90% घेवपा सोदताय. तेशी गेल्यार घेतली भुरग्यांक वेंगेन. आनी कांयच गूण ना तुमच्या भुरग्यांक. म्हाका सांगला न्हू. हांव जाणा एकलो डॅडी पयशे मोडूंक सोदना. तेचे पूत आसा ते वाडले आतां. तांकां ती पयलींची पेंटां जायना. हो एक वियाच मारून आयला. तांचे येवन काबड चॅक केला, तांकां घालूंक लायल्या जी फाटल्या वर्सांनी पेंटां हाडलेली ती आनी जायना म्हणल्यार आनी थापतायला तांच्या फाटीर. कित्याक, पयशे मोडूंक पडटा म्हणून. तूं पयशे सेव्ह कर आनी भुरग्यांक पयस उडय. वॉट इज दीस नॉनसेन्स. म्हाका एक दीस एकलें आमचें तरणाटें दुसऱ्या गांवचें म्हाका फोन करून सांगता, आय कांट टेक इट फादर. हांव म्हणटा कितें जालें. ना आय एम अलोन इन द हाऊस. आय एम अलोन इन द हाऊस. कॅन आय गो टू द हाऊस. हांव वचोन जायना. पाद्री गेलो म्हणटली. चेडवांच्या घरा माय पाय नासतना. कोणाचें नांव पिड्ड्यार, आमचें नांव पिड्ड्यार, तेजेंय नांव पिड्ड्यार. आनीक आनी टेन्शन. कोण पळयना. पाद्री कितें कोत्ता तो. चेडो चेडू आमच्या बरें भोंवलो घुंवलो. अरे हा चोय 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 सगळ्यां बरें भोंवता. अरे रोडटा वचोंक जाता. आय हॅड टू लिटरली प्रे. अरे बाबा देवा ताका सांबाळ म्हणून. आनीक एक अर्देवरान फोन केलो. काम डावन जालें ना. मामीन सांगलो येता म्हूण रातीच्या 12. पाटे गेल्ली मामी ती. आनीक एक दीस एकले चेडू सांगता 8:30 फोन मारला आनी सांगता, आय डू नॉट नो वॉट इज हॅपनिंग टू मी. हांवें कितें जालें गो बाय. नो आय एम क्रायींग.
I'm crying? For what? In my bathroom, I'm crying. I do not know the reason. कितें चल्लां? What is happening? अरे रिजन नासतना रडोंक जाता. एक रिजन आसल्यार कितें करूंक जाता. वी कॅन सॉल्व समथिंग. आमची भुरगीं आतां हे दोशेर पावल्यात, दे डोंट हॅव अ रिजन टू क्राय. एंड दे डोंट नो. आणि हे आवय बापायकूय घडटा. दिस इज ऑल्सो फॉर द यंगस्टर्स अँड द चिल्ड्रन. मामी डॅडी कोणशा कसो रडटा, स्पेशली मदर्स. भुरगीं आयकोना, शिक म्हळ्यार शिकोना, रडटा. रडपाक लागून फामिली घोडल्या आमी. रडपाक लागून फामिली घोडल्या. कांयच मेळना रे आमकां सपोर्ट. कांयच ना. कित्याक आहा आमी? हॉटेल? इज इट अ हॉटेल? इस्कलाक वयता म्हूण ना जाल्यार आमी हूंय घरा हूंय सुवात ना घरा रावता चॅक इन चॅक आउट करपाक. कितें जालां? दिस इज द प्रॉब्लम. People are easy, for them it is easy to divide us because we are divided. We are divided. There was a gift here which was attractive, no? Which was very attractive. आणि तेन्ना तो गिफ्ट हाडलो तेन्ना जायते जाणांचे दोळे झाक जाले. आय कूड सी. नो, जायते जाणांनी ट्राय केली. ओके, आतां तुमचो गिफ्ट, तुमचो लेस हूंय आसा. दीस ग्रूप तुमचो हूंय आसा, तुमचो हूंय आसा. ओके, एकले तरणाटे वच गो थिंगा. थिंगा एकले तरणाटे आसताले. ते गळ्याक घालून आसलेले एक नेकलेस असो. ओय हाड हाड, ते हाड. सगल्याचे लेस एकठांय करून हाड. चल. एना बस. गो गो गो. ऑल द यंगस्टर्स गेट ऑल द handkerchiefs and get it here. Raise everything up. Come on top, come on top. वयर या, वयर या, वयर चढा. हात उभारून दाखवूया. This is what we have done for the gift. That gift, the sparkling one, is a world. संसार तो. हो लेस तूं आनी तुजो आत्मो. आनी त्या गिफ्टाक लागून कितें पिंजलां तें पळयात आमी. सेम टायम 2 minutes. There was a strategy. चिंतात, एकठांय जायात, चोयात कशे भाशेन कातरूंक जाता. जायते भासांनी कातरप जालें. मागीर सुयांनी सूत दिलें. कातरलेले कुडके घोडात. सेम टायम स्ट्रॅटेजी. कितल्या जाणांनी तुम्ही घोडल्या सगळे कुडके? तो लेस तो लेस दिसता. गुंतप शिवप न्हय. पिंजले ते पिंजले. तो टाइम जावन आसा तुमचे लाईफ स्पॅन. 70 वर्सां, 80 वर्सां सेम. त्या वर्सांमध्ये कितल्याची काळजां पिंजल्या, कितल्याचे आत्म्याचे तुकडे कुडके करून दवरल्या. आणि तोच टाइम हाफ करून दिल्या कितल्याचे तुम्ही गुतूक पावल्या. इट इज द सेम थिंग व्हॉट यू हॅव सीन ऑन द स्क्रीन.
जेजूची कूड फापशितात, पिंजतात. दिस इज हाव वी टेर आवर फॅमिलीज. आमची कातोर लागना, टेन्शन जालें तरी आसतना आमच्या लागीं आनीक आयडिया आसलेल्यो न्हू पिंजपाक. पूण गुंतपाक कितल्या जाणां कडेन आयडिया आसलेल्यो? स्टिचीस करपाक तो परतून लेस दिसोच ना. दिसता? दिस इज अस. ही आमी. गिव बॅक द handkerchief back to them. To India. This is you. This is you. जी कोण हांगा आसा ती तुम्ही. सगळ्यांनी भाग घेतला. सगळी चिखलेकारांची हांगा आसा ती तुम्ही. वेन यू गो बॅक परतून घरा गेल्यार चितात कितले फावटी तुम्ही पिंजलां तें एकामेकाक. गो एंड आस्क. गो एंड आस्क. कितल्या जाणांक तुम्ही तुमच्या घरच्यांक मामी डॅडीक निमणे पावटी वो केन्ना तुम्ही वेंग मारल्या? When have you hugged your mom, dad, your child last time? सांगा. उगडास तरी आसा? उगडास तरी आहा? What is needed? कितें जाय आमकां? आता बसून चिता न्हू. वॉट डू यू नीड? तुमच्या भुरग्यां लागीं तुमच्या मामी डॅडी लागीं वचून आनी विचारा, वॉट डू यू नीड मॉम? विचारा. गो एंड आस्क. आस्क युअर चिल्ड्रन, कितें जाय म्हज्या भुरग्यानो? केन्ना वेंग मारल्या तें हांव सांगता. आनी मारल्याय जाल्यार लेगून बर्थडे, क्रिसमस, इस्टर, वेडिंग एनिवर्सरी. तेज्या भायर भुरग्यांनी रिजल्ट बरो हाडल्या लेगून वेंग मारल्या हांव नको. कित्याक जाय ती वेंग? कित्याक जाय? फॉर द बॉल मॅक्स मुखार कम. कित्याक वेंग जाय ती सांगता. तेंच तें हांव सांगतालो तें. आमची कात न्हू म्हजे मामी डॅडीक आनी भुरग्यांक केन्ना गोश्टोल ना. इट हॅज नॉट बीन रब्ड. धाकट्या भुरग्यांक तुमी घेताली न्हू आवयो कश्यो, खंय दवरताली? जमणीर खाकेंत न्हू. हॅव यू सीन द वॉर्मथ? हॅव यू सीन दॅट बेबी प्लेइंग? कित्याक आवयची जी गरमी आसा, जे स्कीन आसा, ताचे बूज आसा, दे स्लीप सो वेल. कित्याक ती कात घोस्टवता. ते कातीचेर फिलींग मेळटा. आवयक कळटा भुरगे भुकेर आहा म्हूण. आवयक कळटा भुरगे हांसता म्हूण, झेमेक येयला म्हणून. ताका देंक काडपाक जाय जाल्यार लेगून वयर दवरता. हाव ब्युटिफूल द नेचर हॅज क्रिएटेड अस न्हू. काय बरें सोयम. आतां हूंय गेली ती वेंग. केन्ना तरी एक ती वेंग मारल्या काळीज आड्डोता. हॅव अ हार्ट्स एनी टायम have come in contact with our own family members. तेकला काळीज
तेकोक ना, तेकोक ना. सोगली तेकाच रावता. एव्हरी वन इज वेटिंग फॉर दॅट वन हग. People even cry after their one hug after long time. अरे आमचे हार्टबीटूच मॅच जायना जाल्यार. आनी ताका लागून आमी जेन्ना आमची कातीक कात घोस्टवना न्हू, वी डोंट फील आवर ओन पीपल. सिंपल. जरी तर म्हजे पांय जमनीचेर चलोना जाल्यार आय डोंट फील वॉट ग्रावंड इज न्हू. तर रेवेर हा कितें हांव मोचे घालून भोंवता, सो वी आर डिस्कनेक्टेड. सेम थिंग. हांवें एकल्या तोंडार फोन मारलो आनी हांवें म्हणलें आगो बाय आयज बर्थडे. आनी मामी बी हे मामी गे बर्थडे नाका, यू ऑल डी नॉट सेलिब्रेट. एक केक काडली. हांवें म्हणलो आगो विश केलो ना. आय डोंट टू हग हर. हांवें कित्याक ना 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 ना. आमी न्हू व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री सोदता. डू अवे विथ दोज मिरेकल्स. ही मिलाग्र अरे केन्ना वेंग मारात न्हू, चोयात न्हू. दीस इज ब्रोकननेस. हें की फापशिलोलें आसा जे भुरगीं सोदता न्हू, जी मामी आनी डॅडी सोदता न्हू, दॅट यू ऑल कॅनॉट गिव बिकॉज वी हॅव बीन टोन अपार्ट सेपरेटली. सगलीं रावता आ म्हाका एप्रिशिएट. अरे कोण तरी स्टेप घ्या न्हू, कितें हांव वयता. आतां जी कोण आवय बापूय आहा ती आनी जी कोण तरणाटी आहा ती, हॅव यू ऑल बीन कम्फर्टेबल टू क्राय विथ युअर मॉम एंड डॅड एंड विथ युअर चिल्ड्रन. तुमची भुरगीं केन्नाय रोडपाक फ्री आसा विथ यू. Can they cry? Can your friends cry with you? म्हजो एकलो इश्ट आसलोलो एक 7 वरांचेर न्हू, ना रातच्या 10 वरांचेर. ही केम, ही नॉक्ड ऑन माय डोर. आनी हांवें म्हणलें अरे कितें जालें. ही डिरेक्टली केम. ही जस्ट हग्ड मी, स्टार्टेड क्रायंग ऑन माय शोल्डर्स. हांव रिजन नोको. ताका कोणें हूंय गांवठी म्हणलो. तो उलयत कितकून रे आनी तो एश कोन्न उलयता ताका लागून सामवे हायर न्हू. कोणें व्हडल्या मनशान ताका गांवठी म्हणलो. ही कुड नॉट टेक इट. ही क्रायड फॉर 15 minutes. ही गॉट रिलॅक्स्ड. अरे घरांत आमच्या भुजां तरी आसात कोणाक रडूंक दिवंक. डू आय हॅव अ शोल्डर. लेट माय डॅडी क्राय विथ मी. लेट माय मॉम क्राय विथ मी. लेट माय डॉटर एंड सन क्राय ऑन माय शोल्डर्स. ही भुजां तेच ना भुरगेपणान मेळ्ळेली तीच. बाबा पडलो रे यो 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 गोट्यांक मारतालीं, कोण तांचे दुखी पुसतालीं न्हू. आतां हूंय गेलें. आर दे नॉट युअर चिल्ड्रन नाव. वेर इज युअर हाऊस विच नीड्स टू बी क्लीन. इट इज दीस हाऊस जे जेजू निवळ. माय फादर्स हाऊस म्हणटा तें हें. काजारी जिवीत लेगून न्हू जायती जाण बरी चलयनात. तो हांवें तुमकां सांगलेलें न्हू कोर्रार कोबलात कोर्रार म्हणजे कितें. हांव तर तो कोरार सांबाळना, हांव मोरो. लेट मी डाय. दॅट इज द क्लायमॅक्स ऑफ द कव्हनंट. त्या कोराराचो सगळ्यांनी काजाराच्या जिवितांत सांगले कोबल्यात दिल्या, सुखांत तशें दुखांत, मोरा पर्यान. कितली जाण अनफेथफूल आसा. म्हाका एकलो CFCचो मनीस सांगतालो आपणाच्या एरिया म्हणटा एवरी फॅमिली आय वेंट एवरीबडी इज अनफेथफूल. कितें जाला संवसार बुलयता.
कितें चल्लां साक्रामेंत नाका नाका न्हू वखाण थोडी जाण म्हणटा माय बॉडी माय रायट फेमिनिस्ट आसा ती न्हू म्हणटा कित्याक लागून म्हणटा ती द अंडरस्टँडींग इज आय डोंट वॉन्ट टू कन्सीव म्हाका भुरगें नाका मुगे कूड न्हू जाल्यार हांव म्हाका जाय तें कोत्तोली दीस इज द अंडरस्टँडींग म्हाका करियर जाय म्हाका वयर चडपाक जाय बँक बॅलन्स वाडोवंक जाय फायन तुजी कूड तुजो दिरेत तूं तुज्या आवयच्या कुसव्यान जाल्ली तेन्ना मामीन म्हणलें तुज्या म्हजी कूड म्हजो दिरेत म्हाका म्हजो फिगर जाय म्हणलेलें म्हणूक ना न्हू तुका जल्माक हाडला न्हू जल्माच्या लोक भुरग्यांक कुसव्याक सांबाळपाक तुमची ती फिलॉसॉफी माय बॉडी माय रायट कोविड येता तेन्ना कितें जालें जोर येता तेन्ना डेंगी जाता तेन्ना माय बॉडी माय रायट डेंगी यू गो अवे म्हणूक जाता डू यू हॅव द गट्स टू टेल दॅट व्हायरस नो दिस इज फुलिशनेस दिस इज फुलिशनेस आटर नॉनसेन्स कित्याक की सगळीं संवसार बुलयता तोच तो गिफ्ट आनी त्या गिफ्टाक लागून आमी आमचे ओतमे पिंजतात यू हॅव अ चॉयस एज फॉर मी एंड माय हाऊस आय विल हग माय चिल्ड्रन म्हणपाक जाय आय विल हग माय पेरंट्स म्हणपाक जाय एंड आय विल सर्व द लॉर्ड एज फॉर मी एंड माय हाऊस I will offer shoulder to my own people म्हणूक जाय this is what it is and I will serve the Lord म्हणूक जाय how many of us are doing this अरे म्हाका आनी एकलो तरणाटो सांगता एक दीस सांजे वेळार 4-5 तरणाटे आलेली फादर विल गो वन ओवरनायट म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें अरे कित्याक रे ओवरनायट आतां वयता म्हळ्यार इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हेजो पाद्री असो कितेंय जालें जाल्यार लोक पाद्रीचो गुन्यांव कोत्तलो ते कसलो मोद मारलो ओवरनायट व्हरपाक चेड्यांक आनी चेडवांक व्हरपाक पूण हे चेडेच आसलेले हे चेडे म्हाका सांगता फादर ओन्ली वी वील गो हांवें म्हणलें कित्याक रे चोय फादर एवरी डे वेन आय गो होम आय ऑलवेज मेक फन माय मॉम डॅड एंड फॅमिली एक्सपेक्ट्स मी टू मेक फन I cannot be me. At least तुझ बारा मरे फादर एक कोडे न्या we can be what we are. अरे तुझ्या फॅमिलीक तू कोण जावपाक सोदता ते जावंक जायना कित्याक आमी यादनीक आसात न्हू ओके तेणे तरी म्हणलें कोण ना जाल्यार हांवें एक 10-12 तरणाट्यांक बसयलीं आनी विचारलें सिया हू इज युअर बेस्ट फ्रेंड सांगा म्हळें सगलीं हांसून चयता एकमेकाक कोणाचो हातूय रे ना कोणाचे लागीं बेस्ट फ्रेंड ना सगळे फ्रेंड्स कित्याक बेस्ट फ्रेंड ना कित्याक ना वाय देर इज नो बेस्ट फ्रेंड because they don't trust तांकां खबर आसतली कोण ना कोणी खबरो बी लीक कोत्ता आपणा नांव पिड्यार कोत्ता वेर बरें तुजे फ्रेंड्सां मद फ्रेंड्स नाय न्हू अरे मामी डॅडी कॅन बी युअर बेस्ट फ्रेंड नो तिवूय ना इवन दे कॅनॉट बी युअर बेस्ट फ्रेंड आता तुम्ही म्हाका सांगा तुझ्या मामीक बेस्ट फ्रेंड ना तुझ्या डॅडीक बेस्ट फ्रेंड ना तुमच्या भुरग्यांक बेस्ट फ्रेंड ना कोणाक सांगतली whom they will go and tell कोणाक मागीर मरप तेच भाशेन Where are we heading? हुई आसात ये ते तिरपाटे This is what has happened. If Fokan know what you have cut is your own life. तुमचे जे कितें चलता न्हू the craze which you all had no to cut, the strategy which you all planned no to cut is you.
The way you'll have joined this thing, it is you. आनीक कोण नाका. ताका लागून न्हू आमचेच लोकांक आमचेच फामिलीक कुडक्यान कुडके करपाक आमी पुरो. ती स्ट्रॅटेजी न्हू बेश्टी सांगोंक ना. इट वॉज लायक दीस. जेन्ना कातोरपाक जाय कितली जाण सारकी तकली उजा करता आनी जेन्ना शिंवपाक जाय कितली जाणां तकली उजा करता. दे कॅन गँग अप न्हू. कोणाक तर कातरूंक जाय समाजान अमके फामिलीक फोडूंक जाय अमक्या मनशाक लॉस करूंक जाय 5-6 जाण प्लॅन करता. एंड दे गो विथ द अजेंडा आनी ते फोडटा त्या मनशाक. तो मनीस रोडो पर्यान. I have bought you for a price. When it comes to your body, it is yours. हांव जायते फावटी म्हणटा तरणाटी, what is the best gift you can give to your spouse? Huh? Yourself. Okay, definitely yourself. What is the best gift you can give to your boyfriend or girlfriend for the marriage? Is it the love? काळीज केन्ना तरी कोणाक तरी धोडला आसतलें. सो मातशें कुशीन दवरया. इज इट अ मर्सिडीज बेन्झ? कोण तरी घेवन आसतलो आनी 5-6 जाणांच्या न्हय तें घेवपाक जाता. वॉट इज द ओनली थिंग वीच यू कॅन गीव टू योर ओन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हा? Time. Even time you may have to divide and give. The only thing which is your own most is your virginity. There's nothing else. Time you will have to divide. Money you have to divide. House, everything. But the only gift, हे आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयला. This is what was for the baptism. ही धोबी न्हेसोवन तुज्या भायल्या भितरल्या जिविताची निवळसाणेची कुणां भायल्या वदान. कीप इट प्युअर टील यू डाय. कुमिराक धवे न्हेसल्या आमी, बावतिजमाक काजराक. म्हाका म्हज्या एकल्या तरणाट्यान आवट ऑफ अ ब्लूम तो सांगोंक पावलो सम 5-6 years back. आपूण म्हणपाक लागलो व्हॅलेंटायन्स डे गर्लफ्रेंडाक गेलो आनी वी आर देर, वी हॅड अ गुड टायम, इवन हॅव अ सेक्शुअल रिलेशनशीप. कितलें व्हडलें वॉर न्हू. कांट वी रिस्पेक्ट आवर बॉडी? कितल्या जाणांक आमी चोरूंक दितलीं? तेंच की जेजू सांगता न्हू, बाबाय म्हजें घर हांव रावंक सोदतां. कितल्या जाणांक चोरूंक दिताय तूं? कितल्या जाणांक तुजी खुशालकाय व्हेली मरे, तुजी वेंग व्हेली मरे, तुजें रोडपाचें नाच केलें मरे. पीपल हॅव रॉब्ड इट नो. तुजो बोरवासो तरी आसा रे. युअर सपोर्ट शूड बी युअर फॅमिली. इवन फॅमिली इज नॉट सपोर्टिंग यू. वेर आर यू? वेर आर यू? एज फॉर मी एंड माय हाऊसहोल्ड, you have a choice to make a decision about your body. कितली जाण आमी इंक घालता न्हू. वी डू दॅट न्हू. कोणाक दाखोवं? खरेंच बरयल्यारूच तो सासना तुजोच जातलो. जेजूचो फोटो काडल्यार तो तुजोच जातलो सासनाच्या सासना. बेश्तो जावंक जायना. कॅन जीजस बी नॉट युअर फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड, इवन विदाउट यू इंकिंग इट ऑन युअर बॉडी? युअर बॉडी इज अ कॅनवस फॉर यू. एक दूख लागता. हांवें चोयलां, सांगलें, आयकोना. इट्स ऑल रायट. यू टेम्पर, यू प्ले विथ द हाऊस ऑफ गॉड. आनी थिंगा म्हणलें आसा, इट इज द प्लेस वे आय हॅव टू डू अ प्रेयर. वॉट इज दॅट प्रेयर? कनेक्शन विथ गॉड. देवाचें कनेक्शन आसूंक जाय. आसा? ना. देरफोर हांव तेंच म्हणटा की बाबा देर इज अ चॉयस. हांव तुमकां सांगता, देर वॉज दीस फ्रेंड ऑफ मायंड न्हू. आमी न्हू एक दिसा आयले
हांव मारगांव गेल्लो मारगांवताना येतालो एंड आय मॅट हीम ऑन द वे एंड आय टोल्ड हीम अरे आमचे एकले फ्रेंड मेळ्ळे आं कितें जालें ते फ्रेंड म्हणटा ते चेडूं ताचे न्हू बर्थडे आसलेली आनी ते बर्थडेक न्हू आमी विश केल्ली बट वी डीड नॉट टेल हू हॅज विश सिन्स म्हाका ते चेडूं मेळ्ळें हांवें ताका सांगलें आमी विश केल्या म्हणून बट इट वॉज सपोज टू बी कॉन्फिडेन्शियल पूण हांव पावलें हांवें ताका सांगलें अरे हांवें ताका सांगलें आमी फोन केला म्हूण सॉरी हांव म्हणलें आनी हांव गेलो रुमान रात पावली हांवें म्हणलें अरे बाबा केसा उलयना दीस जालो उलयना 2 दीस जाले उलयना कित्याक लागो उलयना वाय ही इज नॉट टॉकिंग आ बिकॉज आय हॅव टोल्ड अ सिक्रेट नो दॅट वॉज नॉट द प्रॉब्लम वॉज दीस ताणें रातचे 3 दिसांनी म्हज्या रुमांत आयलो म्हाका बरो मारलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो ते चेडवाक लागून आमची फ्रेंडशीप मोडूंक आयलाय वाय यू हॅव टू आस्क सॉरी आय वॉज टच्ड इन अ सेन्स तो म्हणटा आमची फ्रेंडशीप आसा न्हू वेदर यू टेल ओर नॉट इज इट वाय यू हॅव टू से सॉरी तुका कितें दिसलें हांव तुजो फ्रेंड बेश्टोच म्हणून आय एम युअर फ्रेंड ओके ऑल रायट यू हॅव टोल्ड नो तूं सॉरी म्हणटा That's the time I understood who my friend is. And he asked, he said, sorry. तुका मारलो म्हूण आनीक एक दिसा न्हू म्हज्या मामीन म्हाका फोन मारलो आय वॉज इन द सेमिनरी आनी मामी उलयता उलयता म्हणपाक लागली मामी अरे बाबा चोय काजराचो दीस पावला हांवें कितें म्हणलें हांवें सांगलें तें तुका पळना गे ओवर द फोन आं आतां म्हज्या काळजाक कितें तरी जाता First of all, I have said something which is not good for mom. हांवें डिसिजन घेयलें ऑन अ दिवाली वेकेशन आमी घरा वेतात एन आय वील से सॉरी म्हणून हांव पावलो आतां जे दिसा पावलो हांवें म्हळें हांव एक दीस रेस्ट घेतलो फॉर द मेजर इव्हेंट टू कम नो ओके नेक्स्ट डे जाली आतां 10 वरां जालीं हांव बॉलकांचेर बसलां आनी मामी फाटल्यान आसा शिताक उदक घातलां जोडो घातला चुलीर आसा हांव फाटल्यान येता मामी उजो जळटा मुगे एक्चुली उजो जळटा कळ्ळें न्हू हय हय जळटा जळटा सो हांव पोत्तून येयलो जायना आतां एक रावंड मारलो दुसरो रावंड गेलो आनीक 10 मिनटांनी मामी कितें आतां ती कुजनांत आसा कितें तें घालता ना ना हें जातलें रे आं ओके जायना हांव येयलो 3-4 रावंड मारले हांव गिळोंक जायना हांवें म्हणलें सोडोबर मामी पावली आनी हांवें म्हणलें मामी सॉरी आं सॉरी कितें रे ना ते दीस तुका फोनाचेर अशें म्हणलें आनी मामीन म्हाका बरीं उतरां म्हणलीं बाबा हे धाकट्यो धाकट्यो वस्तू घेवन बसल्यार संवसार करूंक पावनासलीं बट आय सेड सॉरी I said, I was happy. आनीक कांय ना हे भाशेन कितले पावटी आमी सॉरी म्हणला इट इज हार्ड फॉर अस टू फॉरगिव नो हार्ड नो बट इट इज इजी वेन यू नो वेन वी लव इज द अल्टिमेट थिंग आय लव दॅट जीसस हू इज ऑन द क्रॉस हें आख्खें सेशन न्हू यू हॅव अ चॉयस आनी तो चॉयस न्हू मोजेसूय बी न्हू आपणाचे परचे बरे भाशेन सांगता एंड आय वूड लायक टू डू से इट टू यू इन अ ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 30 verse 15 to 19 See, I have set before you today life and prosperity, death and adversity. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curses. Choose life. It is the same thing. जे कितें आमी केलां न्हू आमी पिंजलां न्हू आमच्या घरच्यांक इट इज द डेथ ह्या वेळार हांव आनीक मुखार वचचो ना आय डोंट वॉन्ट टू मूव बट लेट मी टेल यू तुमी जी काजारी आसा न्हू गिव अ गूड विटनस ऑफ मॅरेज कित्याक तें सांगता
आमची तरणाटी न्हू काजार जावंक सोदिना बिकॉज तेणे आपणाच्या आवय बापाय काजारी जिवीत बरें जियेता तें पळयल ना. दे आर रेडी टू डू दॅट लिव इन रिलेशनशिप्स, द कॅज्युअल लाईफ, चेंजिंग पार्टनर्स. वी वॉन्ट टू सी वेदर वी आर कॉम्पॅटिबल. अरे कॉम्पॅटिबल तुमकां तेन्ना चोवपाक जाय. गिव विटनेस. I tell you, love is an antidote to evil. कोणू डिवाइड कोत्ता. Your fight is not against your mom, dad, your parents. Your fight is against devil. If you understand that, things will be all right. Only focus on this crucifix. He will have all the answers. He will give you the life. तो जिवीत दितलो. बोसा आनी विचारा, मामी डॅडीन म्हाका वेंग मारूंक ना. जेजू तूं तरी मात्ताय, ही वील बी रेडी. मामी डॅडीन म्हज्या बुजार केन्ना म्हाका रडूंक दिवंक ना, म्हूण भुरग्यांनी म्हाका दिवंक ना. जिजस कॅन यू गिव मी अ शोल्डर? ही वील बी रेडी. जेन्ना जेन्ना कोण म्हजी फकाणां कोत्ता, विचार जेजू तूं म्हज्या के सगलें ताणें भोगलां. He has gone through that and he knows you. Clean your house. तुजो आत्मो निवळ कर. आनी हें जें कितें आमी तिरपाटे केल्या तें आमी आमचेच. थँक्यू. बरें. आतां न्हू हांव फादर बॉलमॅक्साक सांगतलो. जेन्ना तो भोंवतालो न्हू, टू लूक हाव यू आर कटिंग, हाव यू आर स्टिचिंग, दॅट वॉज योल. आतां हांव तो पाद विगार कसो ताका धाडटा नोदोर मार म्हूण ताचे परजेचेर. हाव दे आर डिवायडेड, हाव वी आर कटिंग इच अदर. लेट हिम सी यू. कित्याक तो तुमचो गोंवली. लेट हिम सी यू. आनी आतां आमी एक गायन गायतले. त्या उपरांत जेन्ना फादर एक रावन नोदोर घालून येतलो तुमचेर, तुमी तुमच्या भुरगीं कोण आसा जाल्यार एक दोग जाण फामिलीची आमी एडोरेशनाक तयार जाता म्हणल्यार यू ऑल जस्ट गो आउट, जस्ट बी विथ इच अदर. दिसता जाल्यार वेंग मारा. प्लीज डू दॅट. तुजी मामी डॅडी आसा वचा, कोणाची कोणूच ना, एटलिस्ट बी हियर. एडोरेशनाक बाराबर बसा. सांगा आमी पिंजल्या म्हणून. टेक दीस टायम. आनीक मेळचो ना. गो आउट, बी करेजियस. जेजू तुमच्या बराबर आसा, तुमचो गोवळी तुमच्या बराबर आसा. ही वील प्रे फॉर यू एज इज गोईंग अराउंड यू. आनी आमी कांतार घालतले हांव मिझेरिकॉर्दिया सिकूत पातेर. हे आमी मर्सी जें ओरोस डिक्लेअर केलें तेन्ना तें थीम सॉंग आसलेलें. लेट द मर्सी फ्लो फ्रॉम युअर शेपर्ड. आनी तुमकां पळोव दिया. त्या उपरांत फादर पावल्या उपरांत तुमी तुमच्या चेड्याक चेडवाक मामी डॅडीक घेया. हॅव अ स्मॉल मिटींग फॉर एटलीस्ट 10 minutes. तुमच्या उलोवंक जायना, उलोय नाका. एटलीस्ट लूक इच अदर्स फेस. करेज घेया. प्लीज डू दॅट. And I shall pray for you.